PWDन आज एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा. तातूंत म्हणिल्लें आसा की बोरयेचो जो ब्रीज आसा तो ब्रीज 8 तारखेक फेब्रुवारीच्या 8 तारखेक म्हणजे आयताराक रातचो 8 ते सकाळी सुमार 8 मेरेन बंद आसता. म्हणजे कंप्लीट व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक जो आसा सगळे तरेचो हेवी लायट जावं टू व्हिलर हे सगळ्या खातीर तो बंद आसतलो. हाचें कारण म्हणजे ताजो रिपेर वर्क चालू आसा आनी हे 2 दिसांत हे म्हणजे हे एक दिसाक 8 ते 8 मेरेनच्या टायमा भितर हो हांगा रिपेर वर्क PWD करतले. तांणी ट्रॅफिक पुलिसाकय हे नोटिफिकेशन मार्क केल्लें आसा आनी तातूंत म्हणलां की अल्टरनेट रूट जो आसा तो व्हेहिक्युलर ट्रॅफिका खातीर दिवचो तुमी तयार करचो आनी आतां तांकां सांगचो. सो हो फोंडा सकून मडगांव येता जो मडगांवच्यान फोंडा वचपा आसा जाल्यार तांणी हाची नोटीस घेवची की ह्या रुटाचेर येवची आनी दाराक 8 तारखेच्या रातच्या 8 हो ट्रॅफिक सगळो बंद आसतलो. तो सोमाराक सकाळी ओपन जातलो. बोरयेचो ब्रीज सद्याक ताका खूब अशें म्हणटात की रिपेर वर्क जाय, डॅमेज जालो आसा, तो हालता हे ताका लागून PWDन हे स्टेप्स घेतिल्ले आसा. सद्याक टेम्परवरीली जर रिपेर वर्क करपाक जाय तो करतले. हांगा हाजो रस्तोय खूब गडबडीत आसा. रस्त्याक डांबोर गेल्लो आसा. सो हे सगळे वर्क जे आसा हे त्या दिसाक हे करतले अशें सद्याक सुत्रा कडल्यान कळटा. सो लोकांनी हाची नोंद घेवची की आयताराक जो 8 नंतर रातच्या 8 नंतर सकाळ पर्यंत 8 पर्यंत हो रस्तो ट्रॅफिका खातीर बंद आसतलो. हाचे खातीर ट्रॅफिक पुलीस अल्टरनेट रूट्स करतले. म्हणटकीर खातीर मडगांवच्यान हांव